फायनान्स कमिशनचो रिव्यू घेतल्या उपरांत 16 फायनान्स कमिशनचे प्रिपेरेशन हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जो आहा पळय आपले प्रोजेक्ट ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपेरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्हू हें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. टुरिजम डिपार्टमेंट इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1693 crores. एड्युकेशन डिपार्टमेंट अप्रॉक्सिमेट 1536 crores. हेल्थ डिपार्टमेंट 631 crores. पावर डिपार्टमेंट 4160 crores. ग्रीन एनर्जी 7350 crores. पब्लिक वर्क 5460 crores. वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 3401 crores. डिजास्टर मैनेजमेंट 1982. वेस्ट मैनेजमेंट 733. क्लाइमेट चेंज 379. अप्रॉक्सिमेटली 28,000 crores of rupees ही डिमांड आमी 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय न्हू ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेच्या कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आनी हे सगळे पॅरामिटर सुद्दां जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन हें आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळें आसता. हे सगळें कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतींत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDG. हें कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी बसनाशिल्ले. पण सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखेची हें प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन दो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता.